जून 2013 ते ऑगस्ट 2014 वीज खरेदीचे व्यवहारात बिलिंग करताना कोफुसांव केले म्हूण सरकारान रिलायन्साचे बील आडायले आणि प्रकरण ट्रिब्युनलात गेले. सरकारान वर्सुकी व्याज धरून रिलायन्साक 15 एप्रिल 2018 मेरेन 292 कोटी दिवचे म्हूण गोंय सरकाराक फेब्रुवारी 2018 ट्रिब्युनलान ऑर्डर दिली. सरकारान पैसे दिवंक नाशिल्ल्यान 15% जुरा प्रमाण आता आंकडो 300 कोटींचेर गेला. मजगतीं गोंय सरकारान 25 कोटी भरल्यात. मात ट्रिब्युनलाची ऑर्डर सारकी ना म्हूण सरकार अपिलेट ऑथॉरिटी कडेन पावलो. अपिलेट ऑथॉरिटी मुखार सरकारान दावो केलो तो असो: रिलायन्स साळगांवकर पावर लिमिटेडान चुकीचें बिलिंग केलां. बिलाक गरज नासतना चड रेटीन मारला. रिलायन्स साळगांवकरा वटेन निकाल दितना ट्रिब्युनलान 292 कोटी रुपया भरूंक लायला तें बरोबर ना. सुनावणी 10 आनी 11 डिसेंबराक फुडें चलतली. मजगतीं गोंय सरकारान 25 कोटी रुपया भरल्यात ते काडूंक मेळचे म्हूण रिलायन्सान अर्ज केला. रिलायन्साच्या ह्या अर्जाचेर 4 डिसेंबराक सुनावणी जातली. During hearing before the Arbitration Appellate Authority, Goa government contended that the electricity bill dues dispute with Reliance Salgaonkar Power Limited can be amicably settled if the company comes up with new but reasonable settlement proposal. With Shirish Kukalkar, Mukesh Kumar for Prudent.